आता हांगा मामलेदार ऑफिस जे म्हापशा आसा ताचे भायर उबो आसा आनी हाची जर परिस्थिती पळयत जाल्यार बिकट परिस्थिती आसा। ही आता सध्या ही मामलेदार बिल्डिंग ज्या कडेन स्वता PWDचे सुद्धा ऑफिस आसा आणि टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचे ऑफिस आसा। आज जर परिस्थिती पळयत जाल्यार वयलो जो स्लॅब आसा तो पूर्णपणे गळटा, म्हणजे डायरेक्ट उदक पावसाच्या भितरूच येता। थंय कॉम्प्युटर्स आसा ते धापून दवरल्या, थंय जर पळयत जाल्यार इलेक्ट्रिफिकेशन जावन कोणी मरूंक शकता अशी परिस्थिती आसा। थंय शॉक मारता। थंय पूर्णपणे जो टाउन प्लॅनर आसा ताच्या ऑफिसान अक्षरशः उदक भरिल्लें आसा, म्हणजे स्टाफाक थंय बसपाक सुद्धा मेळना अशी बिकट परिस्थिती ह्या बिल्डिंगेची आसा। फक्त हांगाच न्ही तर गोंयभर आमी आज पळयत जाल्यार चडश्यो ज्यो बिल्डिंग्यो आसा पयर सुद्धा मडगांव अख्खो स्लॅब कोसळ्ळो। म्हापशा पयर बाजारांत स्लॅब कोसळून सकयल, म्हणजे स्लॅबाचो सकयल्लो जो पोर्शन आसता तो सगळो कोसळून सकयल पडलो। फक्त दैव सहयोगान, म्हणजे देवाची कृपा ही खंय तरी की लोकांचेर अजून मेरेन काय पडूंक ना आनी हानी जावंक ना। पूण हे पळोवंक वचत जाल्यार लोकांच्या जिवनाची खेळ चल्ला। कित्याक हांव मुद्दम हांगा हेय सांगूंक सोदता की जे ब्रिजाचे काम सुद्धा चालू आसा ते कशा परिस्थितीन चालू आसा ते पळया की थोड्या कोणाचे बिल्डिंगे वाचोवपा खातीर तेन्ना सकयल जो रोड आसा सर्व्हिस रोड तो असो बांदला की ताच्या वयर काम चालू आसा आनी सकयल्यान गाडयो वता, म्हणजे लोकांच्या जिवाची कांयच पर्वा ना। हांगा स्वता गव्हर्नमेंट स्टाफ जे बसता तांच्या सुद्धा जिवाची पर्वा हे गव्हर्नमेंट करिना। हांव सरकारा कडेन मागता, कित्याक हांवें आयकलां की जी टेंडरिंग प्रोसेस आसा तो सुद्धा लेट केल्ले आसा आनी कॉन्ट्रॅक्टरांक जी कामां दिल्ली आसा ती सुद्धा पावसाच्या तोंडार दिल्ली आसा। म्हणजे पावसाच्या तोंडार ही कामां करपाक अशक्य आसता। एक्चुअली ही जी कामां आसा ते 4 म्हयने पयलीं काडूंक जाय आनी 1-2 म्हयने तरी पयलीं जेन्ना वत आसता ही जुनान करपाची आनी मेच्या एंडिंगाक करपाची कामां न्ही, ही एक्चुअली पयलीं करूंक जाय। जानेवारी फेब्रुवारीन टेंडर काडून मार्च म्हणल्यार कामां चालू जावंक जाय। तशी जाली कित्याक पावस कितें अकस्मात पडना। आता म्हणून की मेच्या 15 पावस पडलो अशें गव्हर्नमेंट म्हणू, पूण मे 15 जातकच ही जी कामां आसा ताका 1-1.5 म्हयनो लागता। कित्याक पूर्णपणे जे मँगलोर टायल्स काडून मागीर सकयल ताका वॉटरप्रुफिंग करचें पडटा आनी ताज्या वयर ताजेर मागीर मँगलोर टायल्स परत घालचे पडटा। ही जी कामां आसा ती करपाक सोंपें न्ही, ती कितें 5 आनी 10 दिसाची कामां न्ही, ताका जवळ जवळ म्हयनो जाय बरो काम करतलो जाल्यार। आनी PWD आसा ती टेंडरां लेट काडटा। आता म्हाका हाचे फाटल्यान हेतूच गव्हर्नमेंटाचो सरकाराचो कळना। अरे तुमकां खबर आसा की पावस आपलें काम सारकें करतलो, तो ठरिल्ल्या टायमारूच येतलो, हे तुमकां खबर आसतना सुद्धा तुम्ही तुमचें काम कशें सारकें करिना। तुम्ही एक्सपेक्ट करता की पावसान आपलें काम सारकें करूंक जायना म्हणून। हे गव्हर्नमेंटाचें काम आसा, सरकारान आपलें काम सारकें करूंक जाय आनी जी टेंडरिंग प्रोसेस आसा ती खरें म्हणल्यार बेगीन चालू करूंक जाय। हे तुम्ही शेवटच्या मोमेंटाक रावता आनी कॉन्ट्रॅक्टरांचेर मागीर प्रेशर घालता की तांणी काम करूंक जाय। तशें कशें जातलें? पावसाच्या तोंडार कामां करप अशक्य आसता। पावस चालू जातच कामां करूंकूच मेळना। आमी ह्या वर्सा अशें अंधाधुंद कारभार हो सरकाराचो पळयल्लो आसा, तो वच्चे हॉट मिक्स सुद्धा पावसान घाला। म्हणजे ही कितें म्हाका आता हाज्या पयलीं कामां जायनाशिल्लीं। पयलीं हांव पळयतालो 5 वर्सां 10 वर्सां पयलीं सुद्धा पळयत जाल्यार पावसाच्या पयलीं हॉटमिक्स बंद जाताले। 15 मे उपरांत हॉटमिक्स जायनाशिल्ले। इवन ही जी पावसाळ्याची कामां आसा प्री मॉन्सून वर्क ती पयलीं जाताली, पूण आतां ही कितें स्टायल काडल्या की पावस पडटकच प्री मॉन्सून वर्क करतले। केन्ना करप तर ते? ही ती हॉटमिक्स पावस थंय पडटा आनी हॉटमिक्स घाला, ते हॉटमिक्स उरतले। आता म्हाका खबर ना हे कितें करपाचें आसा, पूण हांव सरकारा कडेन मागता टेम्पररी जाय जाल्यार ती शिफ्ट करा। आनी हे ज्यो बिल्डिंगे ओल्ड जाल्ल्यो आसा, आज ह्याच बिल्डिंगेक ना म्हणल्यार 25-30 वर्सां जाली, सो हांचे ऑडिट करचे आनी सुसज्ज अशे बरी नवी बिल्डिंग्यो बांदच्यो। ह्यो कित्याक तशें आज हाजी बिल्डिंगेची परिस्थिती भायल्यान सुद्धा पळय कितें जाल्या ती। खंय हांगा ते सिमेंटाचे कुडक्या कॉन्क्रिटाचे ते पडूंक लागल्या। हाचे ऑडिट केन्ना केल्ले म्हाका खबर ना। आता परत ह्यो बिल्डिंगो ऑडिट करच्यो आनी हाची जी प्रक्रिया आहा ती खंय तरी दुसरे कडेन बरें बांदून थंय शिफ्ट करचें हांकां आनी ह्यो प्रक्रिया चालू करच्यो न्ही। हे जे कितें आसा जे ऑफिसांक जे आतां सगळे ऑफिसर्स जे जीव मुठीन धरून हांगा काम करता तांकां खंय तरी शिफ्ट करचें आनी हे रिपेराक घेवचे। अशें तांकां थंयच बसोवन शॉक येवपाक मरूंक दिवचें न्ही सरकारान, हें म्हजें म्हणणें आसा। म्हाका बदल दिसता अशें BJP सरकार तेंचे एक विरयतात ते म्हाका बदल दिसता म्हणटात ते। पावस पडलो, पयलोच पावस पडल्यार ती मामलेदाराची रिटर्निंग वॉल पडली पयल्या पावसान। आता वयर पळोवंक गेल्यार मामलेदार ऑफिसान भितर
सगळं उदीक लिकेज जाता आणि सगळी ऑफिसां मामलेदार ऑफिसां लँड अँड सर्वे हे ते सगळे ऑफिसां फूल मामलेदारान सगळे भिजून सगळे हे जाल्लेले आसा आणि तेंच्यांनी कॉम्प्युटराचेर कापेच घातल्या स्टाफाक. तसोच म्हाका तरी दिसता स्टाफाक रेनकोट हाडून बी घालूंक जाय. तशे तसली परिस्थिती जाल्या, वायट परिस्थिती जाल्या. बीजेपी सरकार हो सारको वागना. कित्याक लागून लोकां खातीर न्हू, हो बारीक लोकां खातीर न्हू. गव्हर्मेंट सर्वंट थंय आमचे थोडे बसलेले आहात, तांकां त्रास जाता. गव्हर्मेंट फॅनाक शॉक येता, थंय लायटीक शॉक येता. असली परिस्थिती आमच्या मामलेदार ऑफिसाची आसा. हे केन्ना करूंक रावल्या बाबा? प्रमोद सावंत मातशें हेजेर लक्ष घाल आणि बेगींतल्या बेगीन मातशें करून घेते. हे गव्हर्मेंटाक ह्या बिल्डिंगेन गव्हर्मेंट ऑफिस जी आहा न्हू भितर सगळे तरेची ऑफिसां आसा. मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर, BDO आसा, TCP आसा, बिल्डिंग्साचो इंजिनियर आसा, रोड्साचे इंजिनियर आसा. आणि हे बिल्डिंगेची परिस्थिती आज प्रमोद सांगता त्या प्रमाणे म्हाका तरी बदल दिसता. कसलो बदल दिसता की प्रमोद सावंत सरकार PWD मिनिस्टर तो हेतून हे बिल्डिंगेची परिस्थिती जशी म्हापशेच्या आमदाराची परिस्थिती कशी आसा ताका कोण विचारिना आणि ह्या बिल्डिंगेच्या ऑफिसरांक सुद्धा कोण विचारिना. आणि ह्या बिल्डिंगेचे ऑफिसर सुद्धा टाउन आणि कंट्री प्लॅनिंगाचे ऑफिसर PWD इंजिनियर जे वर भरलेल्या बिल्डिंग सेक्शनाचे ते सर्वसाधारण ह्या आमदाराक सांगिना की आमदार हांगा येवन बिल्डिंग पळयना. ह्या स्टाफ जे बसतात न्ही ते आयज ताका नवे नवे भुरगे जे आमच्या गव्हर्मेंटान आयज एम्प्लॉय जाल्लेले आसात, कोणाची आवय बापायची भुरगीं ती फाल्यां सकाळी बिल्डिंग वरसून कोसळ्ळो, स्लॅब कोसळ्ळो, त्या भुरग्यांक कितें जातलें? ताका लागून प्रमोद सावंता कडेन सांगता हांव ते RTO वरसून ते मनीस जे आसा न्हू ते हेल्मेटाची तकलेक घालता न्ही ते स्टाफाक आतां हेल्मेटां घालून दिवपाची. पावस स्टाफाक हेल्मेटां घालून बसोवपाची अशी परिस्थिती ह्या बिल्डिंगेची आसा. आमी म्हणटले म्हापशेकार ह्या आमदाराक निवडून परत परत हाडटा तो कित्याक लागून हाडटा? एक बारीकसो फाटल्या दिसांनी तो 4 दिसां पयलीं येयल्लो आनी सांगतालो आपूण म्हापश्यान खंय 2-3 वरां भोंवलो म्हणून सांगता तो. आतां कोणाक सांगता तो? आमकां म्हापशेकारांक सांगता आनी गोंयच्या लोकांक सांगता आपूण 4-5 वरां भोंवलो म्हणजे इलेक्शनाक तूं भोंवताय आमकां खबर आसा. पूण तुका लोकांनी निवडून दिल्लो कित्याक लागून? ही म्हापशा प्रिमायसीस बिल्डिंग जी आसा हे तुम्ही पळोवंक शकता. म्हापसा मार्केट बाजार जो म्हापसा बाजार म्हणून आसा ही बिल्डिंग प्रायव्हेट बिल्डिंग आणि गव्हर्मेंटाच्या कॉम्प्लेक्सा भितर येयलेली आणि म्हापसा बाजार म्हणून केलेलो आसा. तर ह्या लोकांक आमी गव्हर्मेंट ऑफिसर जे येतात हांगा पब्लीक जे येतात तांकां गाडी पार्किंग करपाक जागो ना. तर एक दीस सुद्धा ह्या बार्देस बाजाराक ह्या आमदाराक काडपाक सुद्धा ताकद ना. कित्याक लागून आमी बारीक पळयता गव्हर्मेंट प्रिमायसीसच्या भितर बार्देस कसो येयलो, बाजार कसो येयलो. ताका आयज पासून ताका गव्हर्मेंटान फाटल्या दिसांनी जागो दितलो आणि तेंच्यांनी जागो घेतला म्हणून आयकता. ह्या बिल्डिंगेसून ते भायर केन्ना सरतले? आयज परिस्थिती म्हापशेची अशी आसा न्ही जसो प्रमोद सावंत सांगता भिवपाची गरज ना. आणि लोकांक आयज तेचे प्रमोद सावंताच्या अगेन्स्ट अंधभक्ताचे BJPचे आहात. ते निवडून हाडलेले मनीस जे आहात, निवडून दिल्लेले मनीस जे आहात ते एक दीस सुद्धा ह्या प्रमोद सावंताक विचारिना. तुमकां बदल दिसता रे कितें तरी प्रमोद सावंताचो? कांयच बदल दिसना. आयज पासून तीच परिस्थिती म्हापशा शहराची. आयज पावस निकतोच सुरू जाल्लो आसा आणि आज बिल्डिंगेची परिस्थिती अशी आसा. त्या बिल्डिंगेन स्टाफ जो बसलेलो आहा न्हू तेंचे आमकां पडलेले आसा. प्रमोद सावंताक काय पडलेले ना. म्हणून आमी प्रमोद सावंता कडेन डिमांड करता आयज बेगींतल्या बेगीन तूं टेंडराची परिस्थिती पळोवं नाका. आयज आतां वयर कापेत जाल्यार तुमकां घालूंक जाय कापेत हांव विकती हाडून बिचोरे सवाय मेळटा ती वयता आणि हांव प्रमोद सावंता कडेन हाडून दिता. तेणी एक्सेप्ट करपाची. कित्याक लागून वयर परिस्थिती अशी आसा न्ही पावस पडत न्ही बिल्डिंग ही कोसळटली आणि अशी परिस्थिती आहा की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान पयसो कोट्यांनी हाडटा, अब्जांनी हाडटा आणि तो पैसे हे खंय वयता आणि बिल्डिंगेक हे बुराक कशें पडटा हे खबर ना. तिजोरीक बुराक पडोंक ना. हे सरकार जे पैशाची वाट लायता न्ही हो प्रमोद सावंत दिल्ली परत परत वयता. पयलीं तो बसीन वयतालो बॉम्बे, पयलीं ट्रेनीन वयतालो आणि आता तो विमानान वयता. म्हणून म्हाका बदल दिसता की प्रमोद सावंत हो विमानान वयता म्हणून म्हाका बदल दिसता आणि कांयच गोंयची सुदारणा ना. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH. आस्ता पोस मरे टायर झाल्या मरे मुझे भाशे हड्डे जाले इथे. टायर चेंज कर मरे. योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वाह! योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव.